लोकांक कमीत कमी अडचणी ट्रॅफिक चॅनलायज बाकीच्यो गजाली जाग्यार घालून परवरे एलिवेटेड कॉरिडॉराचें काम सुरू जातलें। थळाव आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटे आनी निलेश काब्राल उलयला। 641 कोटीचो 5.25 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडॉराचो प्लान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन पास केला। गिरीत तिकलो पेट्रोल पंप ते परवरे गौरी पेट्रोल पंप मेरेन एलिवेटेड हायवे। PWD मिनिस्टर नितीन गडकरीन जेन्ना अनाउंस केलें की परवरी हांगा एक एलिवेटर जातलो 6 लेन। येदो व्हडलो प्रोजेक्ट कसो आसतलो, खंयच्यान स्टार्ट जातलो, खंय तो एंड आसतलो आनी त्या खातीर कितल्या लोकांक प्रॉब्लम जावंक शकता। लोकांक आतां जेन्ना काम चालू आसतना कशें तेंची कॅर घेवपाक येतली, ट्रॅफिक कशें डायवर्ट करतले हे सगळें जाणून घेवपा खातीर आमी वचून मेळया। एक म्हटल्यार आमचे PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल, दुसरे थंयचे आमदार आनी मिनिस्टर टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे आनी ग्रावंडार वचून सिच्युएशन कशें आसतलें, कितें जावंक शकता हें तुमकां आमी सांगता। गिरी जे आसा न्ही, आतां तो सर्कल आसा थंयच्यान 150 मिटर म्हणजे तो एक तिकलो पेट्रोल पंप थंयच्यान 200 मिटर थंयच्यान एलिवेटर जो चालू जातलो तो डायरेक्ट फूल एलिवेट जावन तो आमचे जे आमचो भारत पेट्रोलियम डेल्फिनो स्टोर आसा पळय तेजे फुडल्यान देंवतलो सकयल। म्हणजे बाय मेंटेनिंग द एलिवेटेड स्ट्रेच इन द सेंटर आनी पोंदाक सगळे रस्ते चालू दवरतले की एक्झिस्टींग रोड जेन्ना चालू करपाचे पयलीं जो रोड जो आतां 685 क्रोजाचो टेंडर जातलो, कॉन्ट्रॅक्टर स्टॅब्लिश जातलो, तेजे पयलीं हांवें ऑलरेडी टेंडर एक 1 करोड 18 lakhs फ्लोट केला। म्हणजे झाडां मारून रस्तो वायड करून सगळे करून जे कॉन्ट्रॅक्टर अपडेट करून जे कंपाऊंड वॉल मोडपाचे ते मोडून सगळे क्लीन करून सो दॅट वी कॅन डू वायडनींग आनी मागीर जो कॉन्ट्रॅक्टर येतलो करपाक वील हॅव इनफ स्पेस ऑन बोथ द सायड टू अंडरस्टँड दॅट मिनिमम डिस्टर्बन्स लोकांक करता आसतना हें सगळें काम जावपाची गरज आसा। I have put across some suggestions in terms of opening a new road, putting across how to channelize the traffic. बाकीचे दिल्ले आसा for which once these things are sorted, we will sit with him. Local stakeholders like panchayats also need to be informed so that residents know what is happening around. तो इशू कितें आसा की ODP प्लॅनान सांगोळ्ळा आमचे जंक्शन जे गिरी वयर सत्ता चडावाचेर ओल्ड महिंद्रा शोरूम आसलो पळय थंयच्यान एक रस्तो ODP प्लॅनार आसा आनी थंयच्यान तो सामको नानून येता बिल्डींग बांदला कलंगूट वयता त्या रस्त्यार तो भायर सरता। थंय थोड्यो गोश्ट्यो आतां थोडो पयलीं 25 मिटर ODPन दाखयला आनी तितू भितर तेणी प्लॅनूय थोडे एप्रूव केल्या। सो ताका लागून हो गोश्टी हांवें चीफ सेक्रेटरीक दिला फायंड आउट करपाक। आतां तो रोड वेदर इट इज 25 मिटर वेदर इट इज 15 मिटर वेदर इट इज 10 मिटर आय थिंक वी हॅव टू डू दॅट रोड आनी आय हॅव इश्योर्ड रोहन बाब दॅट वॉट एवर इट इज आय विल सी दॅट इट इज डन ऑन अ फास्ट फेस। सांगला की ऑपोजीट सायड there's a small connecting road which has to be done that is behind amche GCA ground asa that side that also we are working on and we are trying to find a solution। 6 लेन जो एलिवेटर आसा तो गिरी स्टार्ट जातलो आनी हांगा पळोवंक शकता हांगा देंवतलो। त्याच बरोबर जेन्ना तो रोडाचें काम सुरू जातलें लोकांक त्रास जावंक जायना म्हणून बाकीचे खंयचे बायपास रोड आहा तेंचें काम सद्या पयलीं करतले ते आनी मागीरूच बाकीचे मेन एलिवेटराचें काम सुरवात जातलें। पुरंडा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खडे आनी शिरीश कुंकळकार। लग्न काजारां पार्टी हॉलवाल्यांक आतां प्रत्येक फावट सावंड परवानगेक कलेक्टरा कडेन वचपाची गरज पडची ना। सरकार प्रत्येक हॉलाक सावंड लेवल मॉनिटरींग यंत्र सक्तीचें करतलो म्हूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल सांगता। गोंयांत 4 सुवातांनी लायिल्ले सावंड आनी नॉयज पोल्युशन मॉनिटरींग यंत्राच्या व्हर्च्युअल उक्तावणा वेळार काब्रालान प्लान सांगलो। लोकांनी खंय सावंड मॉनिटरींग आशिल्ल्या हॉलांनीच फंक्शनां करपाची। सावंड जो आसा हो खूब आमकां त्रास करपाक लागला बिकॉज ऑफ मॉनिटरींग आनी जेका सावंड त्रास करपाक लागला म्हणल्यार ताका मॉनिटरींग मेकॅनिझम नाशिल्लो। सो बॉशान असलो मॉनिटरींग मेकॅनिझम केला। आमी आतां ते कंपल्सरी हॉलांनी बसोवपाक करतले। जेंकां हे हॉल बसयतले ताका सिस्टम हांव CM कडेन उलयला CMनी करया म्हणला की ताका आनी परतून जे हॉला ओनराक परतून सावंडाक डेप्युटी कलेक्टर कडेन वचपाची गरज ना। तशेंच आमकां ताका एक्सायज डिपार्टमेंटाक वचपाची गरज ना। अशें करून कॉम्प्रेहेन्सीव आमी ते बसयतले कित्याक आज पळयता खंय तरी लग्न जाता काजरां जाता आनी हॉलान जेन्ना आउटडोर जाता तांकां ती परमिशनां घेवपाक नावपाक पडटा। आनी हांव लोकां कडेन विनंती करता हेंकडे जे कोण बसयता पळय थंयच लग्नां करपाचें आनी थंय जे हॉलवाले 20,000 घेता जाल्यार आनी 2,000 घेतले म्हूण कांयच प्रॉब्लम ना। मिशीन इनॉग्रेशन केलां जे आमकां JSW जे मॉनिटर करपाक
पोल्युशन आणि साऊंड अशी गोंयान 4 मिशनां बसयला. एक कुचेड्यार बसयला, एक दूदसागर बसयला, एक कोलवा बसयला आणि एक बागान बसयला. मेळशे चालीक लायिल्ल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ट्रॅफिक सिग्नला सारकी यंत्रणा खंय गोंयच्या हेर वाठारांनी बेगीनूच बसयतले. आता जसे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बसयला ही सगळी ट्रॅफिक सिग्नलां ऑन अ PPP बेसीस आमी दिवतले, आउटसोर्स करतले 10 वर्सां खातीर. मेंटेनन्सूच त्यांचो गव्हर्मेंट कॉस्ट बेर करचो ना. ताका जी चॅलेंजां जाता, कोण हेल्मेट घालना, कोण सीट बेल्ट घालना, कोण फास्ट स्पिडीन वयता, असले रेव्हन्यू मॉडेल आमी डिरायव्ह केला. हेजो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमी फाल्यां परवा आमचे हे म्हयन्या भितर फ्लोट करतले आनी 1 म्हयन्या भितर हे सगळे ट्रॅफिक सिग्नल तेंच्या अंडर दितले. 9 मायासावन मिनाची ई पावणी, 10 लाख टन मिनाचे ऑक्शन. ही मिनाची आता मेरेनची 28वी ई पावणी. निर्गत दरान ई ऑक्शना वरवीं घेतिल्लें मीन 90 दिसां भितर मुळावे सुवाते वेल्यान व्हरचें पडटलें म्हूण खण खात्यान टेंडर नोटिशींत स्पश्ट केलां. 7 जून ते 9 सप्टेंबर मेरेन पावसाळ्याचो काळ ह्या 90 दिसांत आसपावीत ना. Yeah, so far Government of Goa has conducted 27 e-auctions as per Supreme Court order for auctioning of iron ore lying at various locations which were inventoried by the department. Now the department has launched 28 e-auction of iron ore which is lying at different locations, and it has become live from today on STC portal. Auction will take place from 9 May for 3 days, 9, 10th and 11th of total 29 lots. हिंदूच्यो भावना दुखावपी, शिवलिंगाचो अपमान करपी पोस्ट इंस्टाग्रामार घालपी 2 अकाउंटांची क्रायम ब्रांचीन दखल घेतल्या. दोनूय अकाउंटां आड FIR. सायबर क्रायम पुलिसांनी हे अकाउंट कोणाचे, खंयच्यान हँडल करतात ते विशीं म्हायती मेळोवंक प्रक्रिया सुरू केल्या. तपास जाय मेरेन दोनूय अकाउंट क्रायम ब्रांचीन इंस्टाग्रामाक सांगून ब्लॉक करून घेतले. गोंयचो मंत्री विश्वजीत राणेन कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेंत हल्ल्याळ प्रचाराक बरोच नेट लायला. RV देशपांडेक वडोवंक पेंगट बांदला. विश्वजीत हल्ल्याळ BJPचो उमेदवार सुनील हेगडेचो प्रचार करता. हेगडे आड 5 टर्मांचो आमदार RV देशपांडे. RVक खंय वडयताच. दांडेली वाठारांत प्रचाराक विश्वजितान RVक उजरायलो. RV रावता बेंगलोर. हल्ल्याळ कितें चलना तें आमदाराक कशें कळपाचें? आज इधर स्किलिंग का छोड़िए, मैं अभी जिस होटल में रुका हूँ, मैं 2-3 जगह में रुका हूँ. मैं जिधर भी जाता हूँ आप देखते हैं कि बाहर से लोग आते हैं इधर काम के लिए. इधर आपका क्या होगा? इधर MLA क्या कर रहा है? MLA बेंगलोर रहता है, आपका विकास वो कुछ नहीं कर सकता है, वो चल भी नहीं सकता है. और ऐसा उसका मेमोरी लैप्स हुआ है, आपको पता है. आप देखिए, एक फोटो में शेयर करूंगा आपके साथ. हमारे बीजेपी के हजारों में संख्या में कार्यकर्ता थे. वो बीजेपी के कार्यकर्ता फ्लैग लेके दिखा रहे कि हमारे सपोर्टर है करके, और उसका एक कांग्रेस का झंडा एक आदमी लेके खड़ा है, पीछे सब बीजेपी के कार्यकर्ता है. मुझे उसको याद भी नहीं रहता है कि ये कौन किसके कार्यकर्ता है. ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के 20 इसमें हजारों में कार्यकर्ता आए अपने और इसमें से कि सुनील हेगड़े जी को इस बार जिताना है. भारत संवसारांतलो सगळ्यांत चड लोकसंख्येचो देश जाला. भारतान चीनाक फाटीं घालो. UNन डाटा रिलीज केला त्या प्रमाण भारताची लोकसंख्या आयचे घडयेक 142 कोटी 86 लाख. चीनाची 142 कोटी 57 लाख. भारतान वर्स 1950 सावन लोकसंख्येची आंकडेवारी एकठांय करूंक सुरवात केल्ली. ते उपरांत भारतान पयलेच खेप लोकसंख्येंत वेली सुवात गाठल्या. बेपत्ता अल्पवयीन भुरग्यांचो विसर पडूं ना. पुलीस हे बाबतींत सिरियस आसात. त्या भुरग्यांक सोदपाक यत्न चल्ल्यात म्हूण पुलीस सांगतात. बेपत्ता भुरग्यांक पुलीस सोदतात पूण सगळींच मेळटा अशी ना म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. ताची पुलिसांनी दखल घेतली. 2021 सावन आतां मेरेन बेपत्ता भुरग्यांतल्यो खुबश्यो चलयो सापडल्यात. 6 जाणां अजून मेळनात. 15 वर्सांचो एक चलो बेपत्ता आसा. 9 एप्रिलाक गायब जाल्ल्या अल्पवयीन चलयां विशीं रिपोर्ट केल्लो. 2021 सावन 34 चलयांचे अपहरण नोंद जाला. 2022 48 जाल्यार अंदू 13 मार्च मेरेन 12 चलयो गायब जाल्यात म्हूण रिपोर्ट. पुलिसांनी हे खबरेची दखल घेतल्या. In 2021, 34 were missing, 31 are traced.
In 2022, 48 were missing, 45 are traced. 2023 as of now, 12 are missing, 11 are found, and one is this. When we have analyzed this age, it is 17 and above. Now, because of Supreme Court mandate, and as they are minor, below 18 years, we go within 24 hours when they are not found, we register the cases of kidnapping and investigate the case with seriousness. Most of them, it's not the kidnapping for ransom or prostitution, forced labor, bragging, human trafficking or organ transplant. Such things has not come on the investigation at all till date. However, it is the neighbors who have befriended them from their class or other class, and they have eloped with them. So it's a issue which definitely family policing and a lot of counseling needs to be done in these matters of their vulnerable age. चडश्यो केशी तडीक लागल्यात, मात अजून 7 अल्पवयीन भुरगीं मेळपाची आसात. तातूंत 15 वर्सांच्या एका चल्याचोय पत्तो ना. Number 7 you are quoting is of the year 2021. We have 3 untraced children. For the year 2022 we have 3 untraced, and for the year 2023 now we have 1 child who is still not traced. Now when we have analyzed, what we have seen is that these girls who are missing are of the age 17 years, on the threshold of their adolescence, of their major age. Simultaneously, investigation have also come to know that some other boy also of that little older age also is missing with them. These 3 cases, what we have found is that they were friendly, and that's how they are missing, and appears to be they have gone to some other place in search of their employment along with this eloped their partners. गायब जाल्ल्या भुरग्यांचो पुलिसांक विसर पडूंक ना, सोद खंय चालूच आसा. Still investigating, Goa police is still investigating these cases. We are in close liaison with the family, and necessary steps have been taken. Even though time has lapsed, but Goa police has not forgotten these cases, and police are investigating these cases to see that these minor are traced. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सांखळे पालिका वेंचणुकेच्यो मतपेटयो सांखळे मल्टीपर्पज हॉलांत दवरतले. थंयच कावंटिंग जातलें म्हणून दिवचल मामलेदारान उमेदवारी अर्जांचे विस्कटावणे उपरांत सांगलें. आदी दिवचल तालुक्यांतल्या पंचायत आनी दोनूय पालिकांची मतमेजणी दिवचले जाताली. अंदू सांखळे पालिकेची सांखळे जातली. 56 अर्ज क्लियर, एकेकल्याचे 2-3 अर्ज डमी आसात. फोण्या 52 उमेदवार. आज चित्र क्लियर. लास्ट टाइम जेन्ना इलेक्शन जाल्ले तेन्ना आमचो तो रिसिविंग डिस्ट्रिब्युशन आनी काउंटिंग प्रोसिजर आसलो तो नारायण लाटये कॉलेजीन जाल्लो. बट दिस टाइम हे सांखळे म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन, सो वी हॅव डिसायडेड to do the receiving, distribution and nominations, and also the strong room where the polled ballot box will be kept. It's your multi-purpose hall Sankhli. So even counting asa te थंयच जातलें. तुमकां तुमचे जे jurisdiction हा म्युनिसिपालिटीचे ताच्या भितरूच फुल इलेक्शन प्रोसिजर जातलो. We have already notified this. So withdrawal time asa फाल्यां, withdrawal date is tomorrow from 10 to 3 PM, आणि withdrawal complete जाल्या उपरांत 3 उपरांत 4 all candidates आणि meeting आसली हांगारूच. Either candidates or election agent जे withdrawal आसा, जर कोणाक withdrawal करपाक जाय तो एक withdrawal form आसा तो भरपाक जाय, आणि it has to be signed only by candidate. तो फॉर्म आसा तो हांगर दिवपाक either candidate can come or candidate can authorize his election agent or proposer. Yes, he has to authorize in writing. इतले मजगती विस्कटावणे उपरांत फोण्या 52 उमेदवार उरले. अर्ज फाटी घेवपाचो दीस सोंपल्या उपरांत नेमको आंकडो कळपाचो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. निरला साळगांवच्या कालीघाट वाठारांतल्या कालिका देवूळ मोडपाची कोर्टाची ऑर्डर आयिल्ल्यान बोवाळ पडलो. देवूळ साल्वार करूंक सोशल मिडियाचेर कॅम्पेन, कोर्टाची कॉपी सर्क्युलेट. खबर पातळटनाच गोंयभरच्यो हिंदू संघटना आनी भावीक देवळा कडेन पावले.
देवूळ मोडूंक दिवचें ना म्हणून जमावाचो एकचार, कायदेशीर प्रक्रिया खंय चल्ल्या. काल पयर जी आमकां मातशी कळयली व्हायरल जाली तेच्यामुळे एक्चुअली आमकां येवन आपूण व्हायरल जाली तेच्यामुळे आमी आमचे जे सभासद आसा किंवा आमचे कोण कलिग्स आसा तांकां आमी कळयलें एका उतराचेर सगळे हांगा पावून जाल्ले आसा. कंप्लेन एक्चुअली ती एक सॅलिशन कम्युनिटी म्हणून आसली डॉनबॉस्को तेजी आनी आमचो रोड आतां 15 मेरेन चालू आसा. एक्चुअली एक लेट म्हणून लागू जाल्ली फॉरेस्टाची आमकां दिल्लीचे जे कोंकणीजात शेअर होल्डर आसा किंवा दिल्लीचे पंचायतीक सुद्दां ना कळयता हेंच्यांनी भितरल्या कोटी सामकें कितें तरी करून ही जमीन हडप केली. तेच्या नंतर आमी लढो दिला आनी लढो चालूच आहा. काली मातेच्या मंदिराचेर आघात कित्याक म्हणून जाल्ला, कोणाक त्रास करता, कितें अडचण जाल्या, ट्रॅफिक प्रॉब्लेम आसा. उदोरच्या भाईन सांगलें की वाटेर हायवेक एक प्रश्न आसलो, माऊली मंदिर संदर्भात सगळे एकवट जाले. सगळ्यांनी विचार केलो, सुकावो काडलो, मंदिराचें रक्षण जालें, रस्तो निर्माण जालो. अशें सामूहिकरित्या एकत्रीत येवन आपण उपाय काडू शकता. मागीर हे अशे तरेन कोर्टान वचप, ती ऑर्डरी हाडप आनी दबाव हाडप हांगासरल्या स्थानिकांचेर आनी भक्तगणांचेर. हाच्या फाटल्यान धार्मीक तेडे उत्पन्न करपाचो उद्देश आसल्यार कितें, जे कोण आसा तांच्या मनान हो विशय आसलो तांच्यांनी तांचे कडेन बसून सुटाव करपाचो प्रयत्न केलो काय कितें, होय प्रश्न हांगासर येता. कायदेशीर बाब आसा ते करतले. स्थानीक आमचे सगळे संघटनांच्या पाठिंब्यान ते प्रयत्न चालू जातले. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.